योकार हांव दिव्या पेडणेकर माय गोवा नेटवर्काच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आयज आमी हांगा डे 2 कॅजू फेस्टिवलाक गेल्लेली आसा। चला तर आयज पळोवया हांगा कितें कितें आनी कसले कसले डिफरंट जे प्रोडक्ट्स आसा, कितें डिफरंट स्टॉल्स घातल्या ती पळोवया आनी हांगातलो सगळो आस्वाद घेवया। आमच्या फाटल्यान खूब तरेच्यो काजी आमी पळोवंक शकता, तर पळोवया फाटल्यान वचून कितें आनी एक्झॅक्टली कितें कसल्या टायपच्यो काजी आहा त्यो। चला तर तेंचे कडेन उलोवया आणि काजींच्या बद्दल आनीक जाणून घेऊया। तुमचे नाव? अमोल जांभळे। तुमच्या वेंचरा बद्दल तुम्ही कितें सांगपाक सोदता? आमी ह्या कॅशू प्रोसेसिंग युनिटान येतकी आमकां एक 5 वर्सां जाल्ली आसा। ह्या न्यू आसा आमी जरी एज कम्पेअर टू एनी अदर, आणि आमच्या कडेन 7-8 तरेचे डिफरंट फ्लेवर्स आसा कॅशू, आणि नॉर्मलूय आसा, काशू तुकडाय आसा। तुम्ही हे तुमची फॅक्टरी बीन तशें कितें आहा काय तुम्ही फॅक्टरी एक्झॅक्टली तुमचे म्हणजे तुमचो प्रोसेस आहा तो सांगू शकता? हो प्रोसेस म्हणल्यार फायनल प्रॉडक्ट जो रेडी जावपाक ऑलमोस्ट एक 4 ते 5 दिसाचो हा। पयली रॉ मटेरियल जे आसता कॅशू ते पयली एक 2 दीस बरे कडक उन्हान सुकोवचे पडटा, मागीर ते स्टोर करचो पडटा। एक आफ्टर 7 दिसान तो आमी प्रोसेसिंगाक घेता। प्रोसेसिंगाक घेतकीच बॉयल करता, स्टीम बॉइल्ड, मागीर 24 आवर्स आमी कुलिंगेक दवरता आनी दुसऱ्या दिसा कटिंगेक घेता। तो कटिंग करतकीच 8 वरां आमी तो ओवन ड्रायड करता। 8 वरां ओवन ड्रायड करतकीच पिलिंग प्रोसेस आमी एक तर करूं शकता, ना जाल्यार हो मटेरियल रेडी जाता। त्याच्या उपरांत प्रोसेसिंगांतली नेक्स्ट स्टेज इज पिलिंगान 4 ते 5 वरां मॉइश्चर दिवचे पडटा साला सुटपा खातीर। आता सगळं मेकनायज जाला, पयलीं सगळे हातान चलताले, आता सगळे मेकनायज जाला। हे जे करपाच्या फाटल्यान तुमची आयडिया कितें, म्हणजे तुम्ही तुमचो एम कितें आहा? एम म्हणल्यार आता कशें आहा, एक्चुअली हांव आता यंग आसा, चालू केल्ली म्हाज्या पप्पान आनी पप्पाच्या काकान मेळून 5 वर्सां पयलीं। आमच्या ह्याच्यान आमची स्वताची ओन फार्म्स आसा, सो आमकां एक दिसलें की प्रोसेसिंग करत जाल्यार एक आमकां एक इनकम आमचो वाडू शकता म्हणून। इतकी वर्सां फक्त आमी काजू दिताले बागायतदार किंवा आनी दुसऱ्या फॅक्टरीवाल्यांक, सो आमकां दिसलें की त्याचो सपोज व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट कितें केलें जाल्यार 4 पयशे चड मेळटले। तर आम्ही पळोवू शकता यंग तरणाटो जो आसा तो कसो आमचे गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक सोदता तो। बरें दिसलें तेंच्या वांगडा उलोवन। चला आनी पळोवया फुडें आनी कितें मेळटा तें।